बरोबर आसा आमचे यूथ लीडर श्याम कोलमकर आणि सरफराज अंकलजी. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार जो गोंयभर आज इशू पेटून आसा तो म्हळ्यार लायटीची बिलां जी इट हॅज क्रॉस ऑल लिमिट्स. खंयचेच लॉजीक नासतना जे गरीब घरान बिलां येता हजारांनी रुपयाची, ताच्या खातीर सगळ्या गांवांत तुम्ही पळयला आज बोवाळ चालू आसा. काल तुम्ही पळयले की इलेक्ट्रिसिटी हेडक्वॉर्टरान अंजुंचे गांवांचे लोक आयले, तशेंच रेश मागुसाचे येवपाचे आसा. त्या भायर फोंड्या, म्हापशा, मडकय सगळ्या कडल्यान सोशल मिडियाचेर पळयता हांव की लोक कंप्लेन करपाक लागल्या. हे हाय बिल एक्चुअली ताची कारणां खूब आसा, पूण ह्या वेळार जो इशू पेटून उठला दॅट इज मेनली ड्यू टू अ पेनल्टी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्या बिलाचेर घालपाक लागल्या. आणि ती पेनल्टी म्हळ्यार कितें, एक सँक्शन लोड म्हणून जो बिलार म्हणजे कनेक्शन घेतना एक सँक्शन लोड म्हणून आसता की तूं कितले कंज्यूम करतलो, तुज्या घरान कितले लायट पॉयंट आसा, एप्लायन्सीस आसा, हे सगळे कॅल्क्युलेट करून तूं अदमास कितले लोड कंज्यूम करपाक शकता. ते सँक्शन लोड कनेक्शन घेवच्या वेळार एक तो नंबर असायन केल्लो आसता एका घराक. आता हो जो सँक्शन केल्लो लोड आसा हो लोकांनी कनेक्शन केल्ल्या वेळार घेतिल्लो, म्हणजे ती 20 वर्सां, 25 वर्सां, 30 वर्सां पयलीं सुद्धा जायत. कोणा केन्ना चिंतूंक सुद्धा ना सँक्शन लोड म्हणजे कितें, बिलार आमी केन्ना वाचूंक सुद्धा ना सँक्शन लोड म्हळ्यार कितें. आनी आतां आमकां सांगता की तुमी सँक्शन लोड ताच्या पेक्षा चड कन्झम्पशन केला म्हणून तुका दुप्पट आनी तिप्पट हातून बिल भरचें पडटलें म्हणून. दिस इज कंप्लीट नॉनसेन्स. जशें सांगलें 30 वर्सां पयलीं जर कोणें कनेक्शन घेतिल्लें तेन्नाच्यान बाबा थोडे एक्स्ट्रा पॉयंट, कोणें कितें एक एसी घालत आसत, फ्रीज घेतला आसत, फॅमिली वाडले आसत, तातूंत थोडें कन्झम्पशन वाडटलेंच. कोणाक खबर नाशिल्लें की बाबा सँक्शन लोडाची फायल तूं डिपार्टमेंटान घालिना जाल्यार तुका 3 टायम्स बिल भरचें पडटलें म्हणून. आणि आयचो जो मेन जो इशू आसा इज मेनली बिकॉज ऑफ दीस. म्हणजे तुज्या कन्झम्पशना प्रमाणे सुद्धा 1000 रुपया बिल येवपाचें आसत, तुका बिल येवपाक लागला 4000 आनी 5000. आणि हे जर पेनल्टी पळयत डिपार्टमेंटूच म्हणटा की तुमी फक्त एक फायल घालूंक जाय म्हणून. म्हणजे फक्त फायल घालपाक तुमी इतले तालाव मारता लोकांचेर. म्हाका एकूच प्रश्न आसा, has the electricity department suffered any financial loss because of increase in the sanction load? ना न्ही. तुम्ही काय लॉस, फायनान्शियल लॉस इन्कर करूंक ना जाल्यार वाय आर यू मेकिंग कंज्युमर्स हू आर अनअवेअर ऑफ सँक्शन लोड रिक्वायरमेंट्स टू इन्कर सच अ बिग फायनान्शियल लॉस. सो आज आमी निषेध करता. आणि ही फायल सुद्धा जर घालून गेले अशें ना की ही फ्री हातून पास जातली, सगळ्याची पास जातलीच अशें ना की देर इज अ डाउट की तुझे सँक्शन लोड इन्क्रीज जातले किंवा जावचे ना. सगळ्याचेच इन्क्रीज जातले. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ पेपर वर्क. पूण ती फायल पास करपाक सुद्धा डिपार्टमेंट परत हजारांनी रुपया सेक्युरिटी डिपॉझिट घेतले आणि कसले तरी प्रोसेसिंग चार्जेस घेतले. सो तातूंतय पयशे भरचे पडटले. सो दिस इज नथिंग बट एक्स्टॉर्शन. आणि हे एक्स्टॉर्शन फाटले 5 वर्सां चल्ला कमीच कमी, म्हणजे एका वेगळ्याच लेवलाचेर चलिल्ले आसा. आणि काल सुद्धा जेन्ना आमी अंजुमच्या विलेजरांक सपोर्ट करपाक गेले तेन्ना हांवें मेन्शन केल्ले 5 वर्सां पयलींच्यान तुमी पळयता की कितलेशेच नवे स्टेप्स घेतल्या ह्या डिपार्टमेंटान टू एक्स्टॉर्ट मनी फ्रॉम कॉमन मॅन. एक तर तुमी पळयले की तांणी एनालॉग टू डिजिटल मिटर्स घाले. पयलीं जे स्पिनिंग डिस्क घुंवताले ते चक्र ते काडून डिजिटल मिटर घाले. तातून इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडपाक लागले. मागीर हे कसले कसले चार्जीस ऍड करपाक लागले, पब्लीक लायटिंग ड्युटी आनी कसली ड्युटी, FPP, CA चार्ज आनी कसलो चार्ज. हातूनच 20% बिल जे तुमचे कन्झम्पशनाचे प्रमाणे आसा ताच्या पेक्षा 20% भरचेच पडटा फॉर ऑल दीज एक्स्ट्रा चार्जीस. आणि आता ही पेनल्टी तांणी ऍड करपाक सुरू केल्या. आणि ऑफकोर्स रेट तर दर वर्सा वाडयत आसा हे. आणि फाटले 5 वर्साचे तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जर रेव्हेन्यू रिसीट्स पळयले जे स्टेट बजेटान
जे 5 वर्सां पयलीं जे रेव्हेन्यू रिसीट आशिल्ले आनी फाटल्या वर्साचे जे रेव्हेन्यू रिसीट आसा म्हणजे वॉट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज अर्नड फ्रॉम एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द कॉमन मॅन, देर इज अ इन्क्रीज इन 33%. 33% रेव्हेन्यू रिसीट वाडिल्ले आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जस्ट फ्रॉम बिलिंग. हे 33% कशे वाडले फाटल्या 5 वर्सान? हॅज पॉप्युलेशन ऑफ गोवा इन्क्रीज बाय 33% इन द 5 years? Have they got so many new connections in the last 33% more connections in the last 5 years? No, it is only because they are extorting from the common man. हे सगळे तुमकां जे सांगले हांवें, रेट इन्क्रीज करतात, कसले कसले चार्जेस लायतात, डिजिटल मिटर घाल्या आनी हाज्या फुडें आनी हे पेनल्टी लावपाक सुरू केला आनी हाज्या फुडें स्मार्ट मिटर येतकूच स्काय इज द लिमिट. तुमकां कळचें सुद्दां ना आनी तुमकां ऑप्शन सुद्दां मेळचें ना, तुमकां बिल सुद्दां येवचें ना घरा, कोणाकडे तुमकां उलोवंक सुद्दां जावचें ना, डायरेक्ट तुमचे प्रीपेड बिलिंगान तुमचे बॅलन्स सोंपलो की तुमची लायट उडयतले. सो दिस इज द फ्युचर ऑफ गोवन्स एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कन्सर्न. आता ही भारतीय जनता पार्टीचो मॉडेल, एक्सटॉर्शन ऑफ कॉमन मॅन थ्रू बेसिक नीड्स लायक इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, एलपीजी. दुसऱ्या सायडीन आसा आम आदमी पक्षाचो मॉडेल जो आज देशभर फामाद जाल्लो आसा. दिल्लीक आनी पंजाबाक तुम्ही पळयला, पीपल आर नॉट गेटिंग 2 and 3 times इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लायक इन गोवा. थंय लोकांक फुकट इलेक्ट्रिसिटी मेळटा. सी द डिफरन्स. हांव इतलेंय म्हणना की बाबा 2 and 3 times मेळना, फक्त मिनिमम कितले ते मेळटा. इट इज पीपल ऑफ पंजाब अँड दिल्ली आर गेटिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 युनिट्स. हे आम्ही गोंयाक सुद्धा प्रॉमिस केल्ले 2022च्या इलेक्शनाक, तुमकां याद आसतली. आनी तेन्ना आमी बरें कॅल्क्युलेशन केल्लें कितलो कॉस्ट लागतलो, कितल्या लोकांक बेनिफीट जातलो. मोर दॅन 75% ऑफ गोवन्स वूड हॅव बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल. तुमचे आज बिल जे 4,000, 5,000, 10,000 रुपये येता पळय ते झिरो येवपाचे आम आदमी पार्टीचो सरकार गोंयान आशिल्लो जाल्यार. दॅट इज द डिफरन्स इन गव्हर्नन्स दॅट वी आर ट्रायंग टू कन्विन्स गोवन्स ऑफ. आणि गोंयान आमी पळयता म्हणजे हो सरकार जो आसा तो एक बडे बाप का बिगडा बेटा कसो पयशे सामके स्पेंड करता, लोकां कडल्यान एक्सटॉर्शन करता अँड इट इज जस्ट ब्लोईंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. एक जी सरकाराची अनाउन्समेंट आयकूंक येता ती म्हणजे तकली भिरभिरता सारकी. हे अटल सेतूक कसले तरी पेंटिंग मारपाक खंय 5 कोटी मोडटले. असेंब्लीन कसली तरी ग्रीन वॉल घालपाक 50 लाख रुपया. तुमचे इनॉग्रेशन, ह्या सरकाराचे इनॉग्रेशन 2022चे 18 मिनटाचे इनॉग्रेशनाक 6 कोटी रुपया. आणि आता हांव स्मार्ट मीटर ह्याच डिपार्टमेंटाचे जो स्कॅम चल्ला 900 कोटी रुपया दे आर स्पेंडिंग ऑन स्मार्ट मिटर्स, जेन्ना ह्या स्मार्ट मिटराची गरजूच ना. सो एका वटेन सामान्य मनशा कडल्यान एक्सटॉर्शन करपाचे, तांचे कडल्यान पयशे चोकून खावपाचे सामके, आनी नाका आशिल्ले हाजेर हे स्पेंड करपाचे. हे स्मार्ट मिटराचे 900 कोटी तुम्ही कितले लोकांक बरी एक सवलत दिवपाक यूज करूंक शकताले. तुम्ही म्हणटा न्ही तुमचे कडेन ट्रान्सफॉर्मर बी चेंज करूंक जाय, 500 कोटीन सगळ्या गोंयच्या गांवांचे ट्रान्सफॉर्मर चेंज जातले मरे. उरिल्ले 400 कोटीन तुम्ही सबसिडी दियात सोलर घालपाक, तातूंतल्यान तुमचे लोड कमी जातले. कितलेशेच बरे आयडिया, बरी कामां करपाक तुमकां शकता, पूण भारतीय जनता पार्टीचो सरकार फक्त एक्सटॉर्शन करता आणि जशें सांगले बडे बाप का बिगडा बेटा कशे पयशे सामके उदक कशे व्हावयता. आनी ताच्या वयर घमंड. काल जेन्ना तुम्ही पॉवर मिनिस्टराचे स्टेटमेंट पळयला आसतलो, कितें स्टेटमेंट करप हे. तो म्हणटा कोण तरी इलेक्शन रावपाक असली नाटकां करता. अरे दीज आर रियल पीपल. ज्या लोकांची सॅलरी 10,000 आणि 12,000 आसा तांच्या घरा तुम्ही 8 आणि 10,000ची बिलां धाडटा, ते कितें इलेक्शन रावपा खातीर थंय बोवाळ घालतात. कितें तुमचें उलोवप हे. आनी तो सांगता नाक धरल्या शिवाय खंय तोंड उगडना. तूं समजता कितें बाब सुदीन ढवळीकार, स्वताक कितें समजता. आमकां भुरगे समजल्या, ताचे भुरगे जेन्ना दूध पिवपाक बोवाळ घालता तेन्ना आमी नाक धरता आनी ताका दूध पिवयतात. तूं आमकां भुरगो शिकयता, भुरगो समजता. शेम ऑन यू मिस्टर सुदीन ढवळीकर. प्लीज मेक स्टेटमेंट्स विथ सम डिस्क्रेशन. कितें तरी आपल्या पदवेची कितें तरी एक रिस्पेक्ट दवरात. कित्याक कितें तुम्ही त्या पदवेचेर आसा म्हणून कित्याक कितें उलोवं नाकात.
आणि तुमचे नाक केन्ना कोण धरचो ना, कित्याक तुम्ही मिनिस्टर, तुमच्या घरा इलेक्ट्रिसिटी बिल येना, तुमकां फुकट बिल मेळटा. You get free electricity, Mr. Sudhin Dawlikar, so you will never experience the pain that people of Goa are facing today. So तुम्ही असले statements करू नका. People of Goa are very angry after hearing your statement today, yesterday. So आज जसे सांगले, काल आम्ही डिपार्टमेंटान गेल्ले, ताज्या पयलींदा 2-3दा डिपार्टमेंटान गेले, डिपार्टमेंटान वचून कांय जावपाचें ना. We need a policy statement and a decision by the government today. हे स्टेटमेंट आज येवंक जाय. We are demanding, आम आदमी पार्टी इज डिमांडिंग की हे जे तुम्ही पेनल्टी लायला ते विथड्रॉ करचे आणि लोकांक कमीच कमी 3 महिन्याचो टाइम दिवचो टू पुट दोज फायल्स इन, आणि तुम्ही 3 महिन्या पयलीं त्यो फायली अप्रूव्ह करच्यो आणि नाका आशिल्ले सिक्युरिटी डिपॉझिट घालचे न्ही. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ पेपर वर्क न्ही. तुमकां ती सिक्युरिटी डिपॉझिटाची सुद्धा गरज ना. एक्चुअली तुमच्याकडे 900 कोटी आसा मोडपाक नाका आशिल्ल्या कामाचेर. सो यू प्लीज विथड्रॉ दॅट पेनल्टी. इन्स्टॉलमेंट तुम्ही आमचेर कसलोच फावर करिना, आमकां इन्स्टॉलमेंट नाका. दॅट एक्स्ट्रा पेनल्टी विच हॅज बीन पुट 2 to 3 times ऑफ द कन्झम्पशन शूड बी विथड्रॉन इमिजिएटली. हो आमचो डिमांड आसा. आणि हो जर डिमांड आज सांजे पर्यंत पॉवर मिनिस्टर डिक्लेअर करिना किंवा चीफ मिनिस्टर डिक्लेअर करिना जाल्यार टुमोरो वी विल टेक सम एक्स्ट्रीम स्टेप. आणि जाय जाल्यार जसे तुम्ही आमच्या घरा मीटर रिडराक आणि बिलां धाडून आमचे नाक दामपाचे प्रयत्न करता, फाल्यां आमी तुमच्या घरा पावतले. आमकांय येता नाक धरून तोंड उगडपाक, मिस्टर सुदीन ढवळीकर. सो जनतेक तुम्ही मूर्ख समजू नाका, जनतेक तुम्ही धाकटे समजू नाका. आय एम टेलिंग यू, इफ बाय टुडे इवनिंग यू डू नॉट विथड्रॉ दिस पेनल्टी and give people of Goa 3 months to finish all the paperwork that is required, जाल्यार फाल्यां आमी तुमच्या घरा येतले मोर्चा घेवन, and we will stay there till you make this declaration. ते बरें करून. ताणें म्हळें म्हणून जायना न्ही. ताणें म्हळें म्हणून जायना. जनतेक ते स्विकारना. आनी हांवें तुमकां सगळे रिजन दिले. सी, इफ पॉवर डिपार्टमेंट हॅड इनकर्ड लॉसीस, जर अरे लोकांनी जर सँक्शन लोडापेक्षा चड वापरला, ताचे बिल भरतात न्ही लोक. फक्त एक खंय तरी पेपराचेर एक लिमीट बरयल्ली आसा आनी ताच्या एक्सीड केले म्हणून 3 times बिल्स, 4 times बिल्स, दॅट डज नॉट मेक एनी सेन्स. सो आमी सांगता की आमी भरचेच ना म्हणून. लेट अस सी नाव कोणाचें तोंड पयलीं उगडटा ते पळय. आमी भरचे ना म्हणून सांगता. आणि आज सांजे पर्यंत जर पॉवर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकरान डिक्लेअर केले ना की वी आर विथड्रॉईंग दिस एक्स्टॉर्शन चार्ज अँड वी आर गिव्हिंग 3 months फॉर पीपल ऑफ गोवा टू इन्क्रीज द सँक्शन लोड, प्रोसेस द फायल, ना जाल्यार आमी फाल्यां तुमच्या घरा येतले मोर्चा घेवन. तुम्ही म्हणटा आतां सुदीन ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो, नाका गेले तो सो तुमकां अशें दिसना सुदीन ढवळीकरान ऑपोजिशनाक ग्रांटेड घेतलेले आहा, सो म्हणजे ऑपोजिशन वीक आहा, इथं ऑपोजिशन वीक, आणि तितून तुमचे 2 जाण ऑपोजिशन आहा. सो तुम्ही आता कितें करतले तेजेर मोर्चा काडटलो, कितें या आधी तुम्ही कितें केलें, कितें तुम्ही सक्सेस? आमी तेच म्हणटा, फक्त दिस इज नॉट अबाउट द ऑपोजिशन, दिस इज अबाउट द आम आदमी पार्टी ऑफ गोवा. हे गोंयचे सामान्य लोकांचो प्रश्न हो. आणि फाल्यां जेन्ना जर आज बाब सुदीन ढवळीकरान हो अनाउन्समेंट केलो ना, सांज पर्यंत आमी तुमकां टायम आनी वेन्यू सांगतले, आमी खंय येतले तांच्या घरा, आणि वी विल कॉल ऑल द पीपल. दिस इज अ पीपल्स इशू. हे गोंयच्या जनतेचो विशय हो. सगळ्यांनी येवचे. आणि जर बाब सुदीन ढवळीकर दिसता की हे फक्त राजकारण म्हणून, फाल्यां ताका कळटलें की कोणाचो इशू हो म्हणून. पूण हितून तुमचे ऑपोजिशन एमएलए तेजे काम आहा न्हू हे लोकां पासून झगडपाचें. असेंब्ली जायत नाल्यार आमचे आमदार खंय झगडटले झगडपाचें ते आनी नाल्यार असेंब्ली नाल्यार इशू घेवप ना अशें म्हणून आमी इशू घेता न्ही, म्हणून आमी फाल्यां मोर्चा काडटा न्ही. एक आमदार आसतले काय म्हणटा ते ऑफकोर्स आमी सगळ्यांक आपयता, आमच्याच आमदारांक न्ही, आमी सगळ्या ऑपोजिशनाक आमदारूक आपयता, सगळ्या गोंयच्या जनतेक आपयता. हो एक राजकीय विशय उरूंक ना. दिस इज अ एक्स्टॉर्शन इशू. जशें सांगलें, जर सरकारा कडेन बाबा पयशे नाशिल्ले जाल्यार आमी समजूंक शकता, पूण सरकारा कडेन नाका आशिल्ले कामांचेर अशे उदका सारके पयशे व्हांवोवपाक आसा.
So in that case, we refuse to pay this extra charge. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे ऑफिसर तुमचे ऐका, सरकार तुमचे ऐका, मंत्री सुदीन ढवळीकर तुमचे ऐका, हे सगळे लोक गोंयकारांक ग्रांटेड घेतात किंवा बाकीचे असे कितें आसा 100% ग्रांटेड घेतला. तांचे उलोवण्यान कळटा न्ही. तुमकां सांगलें नाक धरल्या शिवाय तोंड उगडना म्हणजे ही इज ट्रिटींग अस लायक अ चायल्ड. भुरग्यांक कशें आमी कितें चोर रे, तुमचे आमी चोरला कितें. मुखेलमंत्र्यांनी सेम स्टेटमेंट केलो. तुमकां याद आसा जेन्ना फ्री वॉटर स्कीम तांणी फाटीं घेतली आनी कितें म्हटलें गोंयकार खंय फ्री उदक चोरपाक लागल्या म्हणून आमकां बंद करची पडली स्कीम. तुमी कितें सांगता? तुमी आमकां कितें दिलां फुकट केन्ना? गोवन्स आर द हायेस्ट टॅक्स पेयर्स इन ऑल ऑफ इंडिया. तितले सुद्धा तुमकां पुरोना. वयल्यान 31,000 कोटीचो पब्लीक डेट वाडयला. डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज सिंगल हँडेडली डबल्ड द पब्लीक डेट इन गोवा टुडे. जेन्ना तो मुखेलमंत्री जाल्लो तेन्ना 16,000 आशिल्लो, आज 31,000 कोटी जाल्लो आसा. ही हॅज डबल्ड. रीण घेतला वयल्यान. म्हणजे आमी टॅक्स भरता तितले तुमकां भ्रष्टाचार करूंक पुरोना. रीण घेवन तुमी भ्रष्टाचार करता आनी फॉल्गां मारतात. सो फाल्यां मोर्चा हो येतलोच unless Power Minister Sudhin Dhavlikar announces by evening today that this extortion charge will be withdrawn and people of Goa will be given a fair chance to process the sanction law. पण लिगल मॅटर जर पळयले एका टायमार तशी म्हणजे 2-3 पटींनी पेनाल्टी सरकार वाडोवंक शकता काय कितें? न्ही ते म्हणटा कायद्याप्रमाणे केला. ना पण एका टायमार 3 पटींनी पेनाल्टी वाडोवंक शकता? म्हाका जाल्यार दिसना. इट इज सामकें जशें सांगलें, इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज एक्स्टॉर्शन. हांव परत सांगता म्हळ्यार जर बिकॉज ऑफ दीस इन्क्रीज इन सँक्शन लोड जर सरकाराक कितें लॉस जाल्लो देन वी कुड हॅव अंडरस्टूड इट, वी कुड हॅव हॅड सम डिस्कशन. 3 पटी आनी 4 पटी तुमी पेनल्टी लायता, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्कशन न्ही. प्रश्नूच उरूंक ना. म्हणजे इट इज सरकाराचो एक हेतूच आसा की लोकां कडल्यान हो एक्स्टॉर्ट करपाचो. आनी जशें सांगलें फाटल्या 5 वर्सांनी एक्स्टॉर्शन वेगळ्या वेगळ्या तरेनी जाल्लें आसा. हो आतां पेनल्टी सुरू जाल्ली आसा. हाज्या मागीर स्मार्ट मिटरान एक्स्टॉर्शन सुरू जातलें. आनी फाटल्या वेळार सांगिल्लें हांव परत एकदां रिपीट करता, 2027 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत आयलो जाल्यार म्हाका काळजान दिसता, सामकी खात्री जाल्ली आसा फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ दीस गव्हर्नमेंट ऑल ओव्हर इंडिया की गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन विल बी प्रायवेटायज्ड अँड पुट इन द हँड्स ऑफ कॉर्पोरेट्स लायक अडानी. आणि आज जे सगळे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणजे स्मार्ट मिटरचे कॉन्ट्रॅक्टर कशे ते डिफेंड करता पळय न्ही, दे विल बी सीईओज अँड ऑफिसर्स एज प्रायवेट ऑफिसर्स इन अडानीज डिस्ट्रिब्युशन कंपनी. हे तुमकां हांव आज प्रेडिक्शन दिता. ते आउट ऑफ वचून डिफेंड करपाक सोदता कित्याक तेंचे कितें इंट्रस्ट आसा अशें दिसता आनी लोकांक तशेंच दिसता. जेन्ना जनतेचे ते आयकुकूच सोदना, वी हॅव गिवन देम ऑल द लॉजिकल रिझन्स, फॅक्च्युअल रिझन्स आनी कॉमन सेन्स रिझन्स की अशें तुमी करपाक जायना म्हणून. ते आयकुपाकूच तयार ना. काल 1.5-2 वरां डिस्कशन करून सुद्धा ते म्हणटा ना फाल्यां पर्यंत बिल भरूकूच जाय म्हणून. सो जेन्ना लोकशायेन जनतेचें सरकार आयकना जाल्यार जनतेन कितें करपाचें तें करचें पडटलें. ते आमी सांजचे तुमकां एक्झॅक्टली टायम आनी वेन्यू सांगतले. जशें सांगलें, वी आर स्टील वेटिंग फॉर मिस्टर सुदीन ढवलीकर. ही इज अ एक्सपिरियन्स वेटरन पॉलिटिशियन अँड मिनिस्टर. तांकां बऱ्या भशेन खबर आसा जनतेक तुमी अशें इन्सल्ट केलें जाल्यार ताचो कितें परिणाम जावंक शकता. सांज पर्यंत तुमी हो अनाउन्समेंट करात दॅट यू आर विथड्रॉईंग दीस पेनल्टी अँड यू आर गिविंग 3 months टू प्रोसेस द फायल्स. नाजाल्यार वी वील डिक्लेअर द नेक्स्ट मूव. पूण फाल्यां मोर्चा येतलोच. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.